नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। म्हापसा आणि मडगाव अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकांचो फुडार आरबीआयच्या हातात। ह्या बँकांच्या विलीनीकरणाक गोंया भायली एकय कोऑपरेटिव्ह बँक ना तयार, खासा रिपोर्ट। 24 वरां विजेच्या साधन सुविधा उबारूक केंद्रान दिवची 2000 कोटींची मजत। केंद्रीय वीज मंत्री राजकुमार सिंगाक गोयच्या वीज मंत्री काब्रालाचे निवेदन। ईडीएमाच्या सुवाती भायर 2 तरणाट्यांच्या मरणाची चौकशेत हणजूण पुलिसांची ड्रग ओव्हरडोजाच्या एंगलाचेर आडनदर। काँग्रेस मागता पर्यटन मंत्र्या आड चौकशी। काँग्रेस थापणूक दिसा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या आड काँग्रेसीचे आंदोलन। कायदो असंसदीय म्हण बोवाळ। म्हादय धोरणा वयल्यानय सरकाराचेर केली खर टिका। अनवर शेख खून प्रकरणात मडगाव पोलिसांनी आता मेरेन 3 जाणांक धरले। एकल्याचो चल्ला सोद। पयलींच्या वादांतल्यान मोती दोंगरार कोयत्यान खून। आणि गोयचो निवृत्त आदलो क्रिकेटर स्टार शदाब जगातीचो पुराय फोकस आता कोचिंग करियराचेर। कॅनडांत फ्लेमिंगाचो असिस्टंट म्हण खूप शिकलो म्हणटात जगाती। म्हापसा आणि मडगाव अर्बन कोऑपरेटिव्ह ह्या दोनूय बँकांचो फुडार आता आरबीआयच्या हातात। ह्यो दोनूय बँको विलीनीकरण करून घेवपाक गोंया भायली एकय कोऑपरेटिव्ह बँक तयार ना। गोय सरकारय ह्यो बँको साल्वार करपाक कोट्यांनी रुपया घालपाक शकना। आता आरबीआयनच म्हापसा आणि मडगाव कोऑपरेटिव्ह बँकांचे विलीनीकरण जाग्यार घालपाचे। खासा रिपोर्ट। म्हापसा आणि मडगाव अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकांचो फुडार आता आरबीआयच्या हातात। ह्या दोनूय बँकांची गोंया भायले हेर कोऑपरेटिव्ह बँकांबरोबर विलीनीकरणाची चर्चा बंद जाल्ल्यात जमा। गोंया भायल्या बँकांक ह्या बँकांच्या विलीनीकरणात इंट्रेस्ट ना। म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेन सुरवातीक पीएमसी वांगडा विलीनीकरणा खातीर उलोवप सुरू केल्लें। उपरांत पीएमसी बँकेचेरूच आरबीआयचे निर्बंध आयले। पीएमसीचो प्लान छेळयले उपरांत म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेन टीजेएसबी बँके कडेन चर्चा सुरू केली। टीजेएसबी कडेनूय म्हापसा अर्बनाची विलीनीकरणाची चर्चा फिसकटली। टीजेएसबी उपरांत म्हापसा अर्बन विलीनीकरणाचो प्रस्ताव घेवन सारस्वत बँके कडेन गेले, मात अजून मेरेन ताचेर कांयच निर्णय ना। बँकेचेर प्रशासक नेमचो वा सुमार 125 कोटींचो अर्थीक आदार करून बँक साल्वार करची म्हूण म्हापसा अर्बनाचे संचालक मंडळान सरकारा कडेन मागणी केल्ली। इतले पयशे घालप सरकाराक शक्य ना म्हूण सहकार खात्याच्या सुत्रांकडल्यान कळटा। सरकार ह्यो बँको गोंयच्या हेर कोऑपरेटिव्ह बँकांनी विलीन करपाक सोदता, मात हेर बँकांची बॅलन्स शीट तशी समाधानकारक ना। सुत्रां प्रमाण सरकार जर म्हापसा अर्बनाचो ताबो आपले कडेन घेत जाल्यार तितली लुकसाण जावची ना, कारण म्हापसा अर्बनाचो डिपॉझिट रेशियो समाधानकारक आसा। आरबीआयन म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेक खंयचेय दुसरे बँकेत विलीनीकरणाक 18 फेब्रुवारी मेरेन मुजत दिल्या। म्हापसा कोऑपरेटिव्ह बँकेक 18 फेब्रुवारी मेरेन हेर बँके वांगडा विलीनीकरण शक्य जालें ना जाल्यार उपरांत आरबीआय ते विशीं निर्णय घेतले। जरी म्हापसा अर्बन बँक विकूंक काडली तरी 90% डिपॉझिटर इन्शुरन्स पॉलिसी खाला कवर जातले, तांकां तांची रक्कम मेळटली। हालींच आरबीआयन कांय राष्ट्रीय बँको हेर बँकांनी विलीन केल्यात। मडगाव अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेची परिस्थिती अशीच। मडगाव अर्बन साल्वार करपाक म्हूण संचालक मंडळान सरकारा कडेन 60 कोटींची मागणी केल्ली, मात सरकाराक तितले पयशे दिवप शक्य ना। आता मडगाव आणि म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकांचो फुडार आरबीआयच्या हातात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे वांगडा श्यामसुंदर फट्टे। गोयच्या वीज मंत्र्यान केंद्रीय वीज मंत्री राजकुमार सिंगाक निवेदन दिवन विजेच्या साधन सुविधा खातीर वट्ट 2000 कोटींचो निधी मागला। गोय राज्य ल्हान पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान अंडरग्राउंड केबलिंग आणि हेर साधन सुविधांचेर केंद्रान मजत करची म्हण वीज मंत्री निलेश काब्रालाची मागणी। 24 वरां लायटी खातीर साधन सुविधा खातीर 1000 कोटींचे ग्रांट्स आणि 1000 कोटीचे रीण दिवचे म्हण काब्रालान मागला। 50% green cover compared to other states. So our overhead lines create a lot of problem for us. So it's 80%. 60% grant, 30% loan, 90%. 10% of the state. So I have requested sir to consider that for underground cabling. So I'll try and find. So by and large, I think that the system needs strengthening.
and as Mr. Cabral was saying that about 40% of Goa is actually green cover. So the lines need to be strengthened so that the interruptions are less. So we'll try and work towards that. They had sent us a scheme. They had sent a scheme to the government of India for a year. So out of that, a very small portion was sanctioned. So we'll try and get more sanctions. How much is sanctioned, sir, right now? So that time when Mr. Singh could take over, we had sent a proposal of 1,700 crores. From that, only 52 crores were sanctioned. I have been requesting sir to give us that consider that part of the scheme in 50% of grant and 15% So of. we'll try and see. सनबर्न क्लासिक ईडीएमाच्या सुवाती भायर दोग तरणाट्यांक अचकीत आयिल्लें मरण सद्याक गोंयभर चर्चेचो विशय जाला. सगळ्याक ड्रग्साच्या नांवान बोवाळ पडला. हणजूण पुलीस मात दोनूय मरणाचे केशींत ड्रग ओव्हरडोजाच्या एंगलाचेर आडनजर करतात. दोनूय पिडितांच्या कुडीचेर पोस्टमॉर्टम जाला, मात तांच्या मरणाचें नेमकें कारण अजून जाहीर केल्लें ना. इतल्या मजगतीं गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन हो विशय लावन धरला. सनबर्न क्लासिक ईडीएमाच्या व्हेन्यू भायर आपले एंट्री बँड पास घेवपाक राविल्ले दोग तरणाटे कोसळ्ळे. पुलिसांनी तांकां हॉस्पिटलांत व्हेले, मात विजागचो वेंकट आनी हैदराबादचो साई प्रसाद दोगांकूय मरण आयलें. दोगांच्या कुडीचेर जीएमसीत फॉरेन्सीक एक्सपर्टांनी पोस्टमॉर्टम केलो, मात मरणाचें नेमकें कारण सांगिल्लें ना. सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण दोतोरांनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दिला, मात मरणाचें नेमकें कारण सांगिल्लें ना. दोतोरांनी विसेराच्या तपासणे उपरांतूच मरणाचें कारण सांगपाचें थारायलां. दोगांय पिडितांचे विसेरा सॅम्पल गोंया भायर खासा लॅबांत तपासणेक धाडटले. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण केसीची चवकशी हणजूण पुलीस करतात, मात गंभीर गजाल म्हळ्यार हे केशींत हणजूण पुलीस ड्रग्स ओव्हरडोजाच्या प्रकरणाची चवकशी करिनात. पुलिसांनी दोनूय केसी अनैसर्गीक मरण म्हूण नोंद केल्यात. सिनियर पुलीस म्हणटात हे केशींत ड्रग्स ओव्हरडोजा सारको प्रकार ना. वेंकट आनी साई प्रसाद 25 डिसेंबराक गोंयांत आयिल्ले आनी आशवे बिचार ते गेस्ट हावसांत राविल्ले. इतल्या मजगतीं राजकीय पक्षांनी दोनूय तरणाटे ड्रग्स ओव्हरडोजान मेल्यात म्हूण आरोप करून गोंय सरकाराक धारेर धरल्यात. काँग्रेस ह्या प्रकरणात पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार आड चवकशी मागता. Of suspicion, the needle of suspicion, I would like to say, for promoting such events are now clearly pointing towards one man in the ministry of BJP. That is, it's pointing towards the tourism minister Manohar Babu Azgaonkar. We want a high-level inquiry into the role of Babu Azgaonkar, the tourism minister, who has always taken sides of this Sunburn festival. पहिले ना म्हणप आनी लास्टाक आपले सेटिंग करून ते दिवप. सो आमी मागतात हाय लेवल इन्क्वायरी इंटू द टुरिजम मिनिस्ट्री जे आसा पळय बाबू आजगांवकर ताजे हितून, कित्याक ही इज ऑलवेज शोन सायड्स टुवर्ड्स द सनबर्न. ही इज गॉट एट सॉफ्ट कॉर्नर. टुरिजम मिनिस्टर येयला जाग्यार सांगपाक की आमकां असलें जायत जाल्यार टुरिजम सुद्दां विचारचें ना. आतां टुरिजम मिनिस्टरान जबाब दिवंक जाव, टुरिजम मिनिस्टरान खुलासो करूंक जाव आनी तो गार्बेज मिनिस्टर म्हणटा की दोन पळय ताणेंनी खुलासो करूंक जाव. कारण मॅटर सेन्सिटीव आसात. पुलीस ऑफिशियल्स, टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द रिकॉर्ड सांगतात की क्लियर कट इट्स अ सस्पेक्टेड ड्रग केस म्हणून. सो हातून एकंदरीत जर पळयशात जाल्यार गोवा इज स्लोली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ड्रग डेस्टिनेशन अशें कशें दिसूंक लागलां. आनी खंय ना खंय तरी IGP जसपाल सिंग जो आहा तो करूंक सोदता कितें तरी काम, पूण जे तरेन पॉलिटिकल सपोर्ट आनी पॉलिटिकल वील जाय सरकारा मदीं ते खंयच दिश्टी पडना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीन आपल्या थापणूक दिसा देशांत आनी गोंयांतय मोदी सरकारा आड रॅली काडल्यो. सद्याक देशांत धर्माच्या आदाराचेर फूट घालपाचें काम चालू आसा. हाका लागून संविधानाक धोको उप्रासला म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. गोंयांत काँग्रेसीन CAAक विरोध करतनाच म्हादयचेरूय गोंयच्या सरकाराचो फोग काडलो. आमी सुबेदार सांगूंक सोदतात की आमी केन्नाच जे करूंक दिवचे ना ते आमी तुमकां आश्वासन दिलां. वयर पार्लमेंटान तांणी CAA बील पास केली. आमी भरपूर विरोध केलो. सांगलें बाबा इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल. पूण कितेंच वयर तें कोणशाक धरून तांणी एकमतान पासार करून घेतली आसा. हे रातांत आमी एनआरसीचेर उलयले. सबंद देशांत जे आमचे मुस्लीम भाव जे आमी बराबर काम केलें आसा, हो देश वयर काडपाक सगळ्यांनी आमी काम केल्लें आसा. तांकां कोणशाक दवरपाक
ते प्रयत्न करतात हिंदू जमातीक खुश करपाक की आमी मुस्लिमां अगेन्स्ट कितें तरी करता पॉलरायझेशन करपाक पूण खरो हिडन एजेंडा हो बारीक जी जनता आसा तितून भितर दलित येतात तितून भितर ट्रायब्स येतात शेड्यूल ट्रायब येतात हे सगळे ह्या देशाचे नागरीक जगमुखार उरचे ना त्या खातीर तुम्ही खुश जावची गरज ना थोड्या लोकांनी की फक्त हे मुस्लिम विरोधी आसा हे मुस्लिम विरोधी फक्त दाखोवपाक कारण हांकां जी मेजॉरिटी हांकां मतांचें राजकारण करपाची गरज आसा त्या खातीर आमी सगळ्यांनी सतर्क रावपाची गरज आसा आमी सगळ्यांनी एक चरण ह्या बिलाक विरोध करपाची गरज आसा देशभर आयज पेटलेलो आसा आनी म्हाका दिसता गोंयांकूय आमी ओगी रावपाक जायना आणि म्हणून ह्या सरकाराचें जें वातावरण आसा दुर्दैवान लोकांनी तांचे 2014 विश्वास दवरलो अच्छे दिन सांगले लोकांनी अच्छे दिन 15,000 तरेतरेची आश्वासनां शेतकऱ्याचे दाम डबल शेतकऱ्याचे इन्कम डबल शेतकरी खुश जालो अरे आपले इन्कम डबल जातले कितें तरी जादूची कांडी आसतली हांचे कडेन सत्तेर आयले 5 वर्सां गेली कितें जालें अच्छे दिन सोडून दी आशिल्ले दीस ना जाले मोती डोंगरार जाल्ल्या खुनाचो मडगांव पुलिसांनी 24 वरां भितर तपास करून केस सुटावी केली आतां मेरेन पुलिसांनी 3 जाणांक अटक केल्या एकल्याक शुक्रारा रातीच धरिल्लो शेनवारा सकाळीं 2 जाणांक फोंड्या सावन उखल्ले एकलो सद्याक सापडिल्लो ना हो खून वादावादीक लागून जालो आरोपी आनी पिडीताचो वाद जाल्लो उपरांत आरोपींनी ताचेर कोयत्यान हल्लो करून पीडित अनवर शेखाक जितो मारलो राती मर्डर जाल्यार एक मोती दोंगरार इन वीच अनवर शेख सोर अनवर was assaulted with koita and stones and he died on the spot. So त्या केसीन आमी ऑलरेडी FIR रजिस्टर केला अंडर सेक्शन 2 राती एकट्याक अरेस्ट केल्लो आनी आतां दनपारां आनी 2 जाणांक अरेस्ट केल्या सो टोटल 3 जाण जाले 3 जाण जाले टोटल आनी एकट्याक सोदतात आनी वी आर स्टील हंटिंग सर मोती डोंगरार ही सेन्सिटीव प्लेस कित्याक पुलीस फोर्स बी तुमी दवरतात हय आमी ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट केला टिकेट घातले तिका आनी वी हॅव आस्क्ड फॉर मोर स्टाफ ऑल्सो सो वी विल कीप कंटिन्युअसली फॉर सम टायम पुलीस मेन हालीं मोती डोंगर शांत आसलो थंड आसलो अकस्मात परती हय अकस्मात म्हणल्यार तो तेजे कितें तरी आर्ग्युमेंट जाल्ले रेल्वे स्टेशनाचेर ते मागीर थिंगासर फॉलो जाले दोगी थिंगासरले सो थिंगासर सुलभ पेट्रोला थिंगासर सुलभ टॉयलेट आहा वयर ते सुलभ टॉयलेटा कडेन मागीर परतून आर्ग्युमेंट केलें आनी थिंगासर तो सॉल्व जालो घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक दिवचल मार्केटांतल्या त्या 5 बेकायदेशीर गाड्यांक निमणे पालिकेचे सील हे बेकायदेशीर गाड्यांक लागून दिवचले स्थानीक राजकारण बरेच पेटिल्लें जर पालिकेन त्या गाड्यांचेर कारवाय केली ना जाल्यार कोर्टांत वचपाची शिटकावणी आदलो आमदार नरेश सावळान दिल्ली हे गाड्या वयल्यान पालिका आनी सावळाचे डिचोली बचाव अभियाना मदीं बरेच आरोप प्रत्यारोप जाले दिवचल पालिकेत बेकायदेशीर गजाली चलतात म्हणून आदलो आमदार नरेश सावळान आरोप केल्लो मार्केटांतले सार्वजनीक गणपतीचे शेडी कुशीक पालिकेच्या कांय नगरसेवकांनी वोट बँक सांबाळपाक बेकायदेशीर गाडे घालपाक दिल्ल्याचो आरोप सावळान केल्लो सावळान दिवचले बुरशें राजकारण करचें न्ही म्हूण ताका नगराध्यक्ष सतीश गांवकाराची जाप गेली 5 वर्सां फाटल्या जेन्ना आमदार आसलो पळय तेन्ना 5 वर्सांनी ह्या मनशान कितें दिवे लायले ते सगळे बिचोलचे जनतेक आनी बिचोलचे मतदारसंघाचे जनतेक खबर आसा आनी जेन्ना नाचता येना अंगळ वांकडे जेन्ना आमदां ह्या हेचेर आमचो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांसून जे कार्य जाता हांगासर आनी ज्या कार्याक खो घालपाचें काम म्हणटा ते हे करतात तेन्ना हेकाय म्हणटा ते आमचे कडसून एक हांगासून एक आमी शिटकावणी दिता ह्यान फुडें जर अशे पद्दतीचे तेणी जर प्रयत्न केले प्रकार करपा अडोवपाचे हे केले जाल्यार ताका तो योग्य म्हणटा तो धोडो ताका आमी शिकयतले सतीशाच्या वक्तव्याचेर सावळाचे डिचोली बचाव अभियानाची परती जाप त्या सायडीक तो सांगता हे गाडे जे कितें घाल्या पळय रस्त्यार तातूंत कांयच बेकायदेशीर ना म्हणून दुसऱ्या सायडीक तांचो CEO सांगता की
त्या गाड्यांक टॅक्निकल क्लियरन्स आनी आपणें स्वता कसलेंच परमिशन दिवंक ना। आज सगळे बिचोलकारांक खबर आसा खंयचें कन्स्ट्रक्शन करतात, जे कन्स्ट्रक्शन टेम्पररी आसूं नाजाल्यार परमनंट आसूं, ताका टॅक्निकल क्लियरन्स ऑफ द म्युनिसिपालिटी आनी चीफ CO हांच्या परमिशना शिवाय ते लिगल जावं शकना। सो हांगा दोन कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आसा। कावन्सिलर्स म्हणटा की आमी बेकायदेशीर करूंक ना, कायदेशीर केला, आनी CO म्हणटा की आमी तांकां परमिशन दिवंक ना। हाचो अर्थ असा की हे गाडे जे रस्त्यार घाल्या पळय, दिस इज ऑल इलिगल। मजगतीं सार्वजनीक गणपतीचे शेडी कुशीक घाल्ले ते 5 गाडे बेकायदेशीर म्हूण पालिकेच्या COन तांकां सील मारले। पालिकेच्या वेंचणुकेक अजून सुमार 10 म्हयने आसतना दिवचले आतांच राजकारणान नेट धरला। प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत। वास्को होलसेल भाजयेच्या बाजारांत चोरी जाली। कॅश आनी सामान मेळून एकल्याचे शॉपावयल्यान 2 लाखांची चोरी। बाजारकार म्हणटात ते प्रमाण तांची खंय पत्र्यांची शॉपां, कांयच सेक्युरिटी ना। नगरपालिका कांयच एक्शन घेवपाक तयार ना म्हण तांची कागाळ। नगरपालिकेची मार्केट कमिटीची कितें वेगळेच म्हणणे। 10 बजे दुकान बंद कर गया, उसके बाद मैं सुबह ओपन करने के पहले जब भी ओपन किया भैया की दुकान, तभी देखा तो ऊपर का सीट फूटा हुआ है। कुछ केस रखा था 1,80,000, वो चोरी हुआ है, और यहाँ पे कुछ सिगरेट रखा था वो ले गए। टोटल कितना लॉस हुआ? टोटल वाला तो 2 के ऊपर। मार्केटान प्रॉब्लम खूब आता मार्केटाक आमचे लायक 40-50 वर्सां जाली मार्केटाक जाले। हांगासर आमी आतां शिटाच्या पत्र्यांनी जाता, इतली वर्सां जाली आतां। आमकां आतां म्युनिसिपालिटीचें प्रोटेक्शन ना, भाडें घेता, सगळें घेता, विथ प्रोटेक्शन ना, वॉचमॅन सुद्दां ना आमचे कडेन। आतां आमी वॉचमॅन दवरला, आमच्या खर्चान दवरला म्युनिसिपालिटी। आनी लायट जाल्यार म्हयनोभर तरी लायट पेटना हांगासर। फाटलो ट्रान्सफॉर्मर फुटलो, हें जालो बस्ट जालो तेन्नाच्यान लायट ना हांगासर। ओके। आनी पुलीस पेट्रोलिंग पुलीस पेट्रोलिंग हांगा कोण येना पडटा। येयले जाल्यार आमकांच बरें जातलें, मार्केटवाल्यांक बरें जातलें मातशें। हांव वास्कोचे म्युनिसिपालिटी कडेन मागणी करता की आमची वास्को मार्केटाक आसा पळय सगळेची शिटाची दुकान आसा, आनी आमी लाखां रुपयाची माल दवरता। रात्री वयता आसतना आमकां न्हीद पडना, कित्याक 12, 2, 1 जाले हे वाटेन ते वाटेन मनीस भोंवता, कळ्ळें न्ही, भिरान आसता आमकां। आनी मार्केटाक सारके लायट ना, आनी आमी इतका 20-30 वर्सां जाले मार्केटाक म्युनिसिपालिटीची आमी मागणी करूंक दिता, आमचे बरें मातशें कंस्ट्रक्शन तरी बांदून दिवपी म्हणून। 2 महिन्याक 3 महिन्याक एकदा दुकान चोरी जाता। नगरपालिकेचे मार्केट कमिटीचो अध्यक्ष म्हणटा चोरी जाल्या ताका बाजारकारच खंय जबाबदार। बाजारकारां मदीं फूट पडल्या, त्यांच्यांनी एकठांय येवन नगरपालिकेक सहकार्य करचें म्हण ताची मागणी। भायर येवन बसलेल्या कारणान ते चोरांक चोरपाक सामकें इजी पडटा। सो हेंच्या खातीर आमी आमकां भरपूर सपोर्ट करता। आज आमी मार्केट क्लीन केला काय कित्याक आमी तेंची युनिटी आसा न्हू, आज खूब कितें जावपाचें, आज मार्केट डेवलप जावपाचें। आज आमची म्युनिसिपालिटी रेडी आसा ते मार्केट डेवलप करपाक, म्हणजे ते युनिटी ना, तो 3 ग्रुप जाल्लो आसा। 3 ग्रुपा कारणान आमच्या कांयच करपाक येना। आज आमी तेंकां रिक्वेस्ट करता, ते चोरी जाल्ले कारण तुमी रिस्पॉन्सिबल आसा फर्स्ट, आमची म्युनिसिपालिटी रिस्पॉन्सिबल ना। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। ग.दी. माडगूळकराचे प्रसिद्ध मराठी काव्यगीत रामायणाचो हिंदी अनुवाद पुराय। हिंदी गीत रामायणाच्यो पयल्यो 12 प्रती अनुवादक दत्तप्रसाद जोगाच्या घरा पावल्यो। केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्रालय दिल्ली गीत रामायण प्रकाशीत करता। प्रकाशनाचो अधिकृत सुवाळो दिल्लीक दबाजात जावपाचो। पयल्या 12 प्रतींचे अनुवादक जोगाच्या घरा 70 सोनाळ विधिवत पूजन जालें। ग.दी. माडगूळकराचे प्रसिद्ध मराठी गीत रामायणाचो अनुवाद करपाचें शिवधनुष्य पेल्ला सोनाळ 70चे दत्तप्रसाद जोगान। ते छापता केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्रालय। पयल्यो 12 प्रती जोगाक पावल्यो। प्रकाशन रोखडेंच दिल्ली दबाजात जावपाचें। ग.दी. माडगूळकरान 1953 सालान मराठी गीत रामायण जे केलें, ताच्या फाटल्यान सीताकांत लाड ह्या गोंयच्याच मनशाची प्रेरणा आशिल्ली। तर ते कितल्याशाच वर्सांनी परत एकदा म्हाका प्रेरणा जाली की ताचो हिंदी अनुवाद राष्ट्रभाशेन करून संपूर्ण भारता खातीर दिवचो। सो हें काम पूर्ण जालें, जवळ जवळ 12-13 वर्सां वेळ मेळत तसो करतालो। ताच्या उपरांत ग.दी. माडगूळकरांचे जे वारस आसा आत्ताचे, तांचे ताका पाठबळ मेळ्ळें आनी सगळो प्रकल्प भारत सरकार कडेन गेलो, ज्या भारत सरकारान पयलीं मराठी गीत रामायण प्रकाशीत केल्लें। बरोबर हें वर्स ग.दी. माडगूळकरांचें जन्मशताब्दी वर्स आनी तांच्या 100व्या जन्म म्हणजे तांच्या 100व्या वाडदिसा वर्सा
परत हिंदी गीत रामायण भारत सरकारतर्फेच प्रसिद्ध जाता प्रकाशित जाता हो एक व्हडलो आनंदाचो क्षण अशें म्हाका दिसता. आणि म्हणून मी मुद्दाम सांगतो की 70मध्ये अशा प्रकारचे जे युवक किंवा अशा आधी बऱ्याच मोठ्या व्यक्ती होऊन गेल्या आणि अजूनही ही प्रगल्भता बुद्धीची प्रगल्भता 70मध्ये आहे. फक्त त्याला योग्य असं वळण किंवा योग्य असा वाव त्याला मिळायला पाहिजे. खरं म्हणजे प्रसादला खरंच प्रणाम करायला पाहिजे. आणि या खडतर भागातून अशीच उमदी मुलं तयार होतात. मग या खडतर भागाला खडतरसुद्धा म्हणणं कठीण वाटेल अशा पद्धतीचं प्रसादने कार्य केलेलं आहे. अशी गजाल म्हणजे आमच्या 70 गोंयान आणि फुल आमच्या गावात की आयज आमच्या गावातल्या भुरग्यान हे मराठींतल्यान ट्रान्सलेट करून हिंदीन पुस्तक बरयल्लें आहा आणि ते आयज सगळें आमच्या इंडियन प्रसार हितून जाल्लें आहा तें आणि आयज ताका 12 कॉपी पावल्या. हांव तेजे खरेंच धन्यवाद मागता की तेंच्यांनी आमचें नांव वयर उचल्लें, आमच्या गांवाचें नांव वयर उचल्लें. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. गोंयचो निवृत्त आदलो क्रिकेट स्टार शदाब जकातीचो आतां पुराय फोकस आपल्या कोचिंग करियराचेर आसतलो. तो खेळटालो तेन्ना एक हुशार आनी शिटूक खेळगडो म्हूण वळख निर्माण केल्ली आनी अशे प्लेयर निवृत्त जाल्या उपरांत चडशे कोचिंगांतूच वतात अशें दिसून आयलां. त्याच दिशेन आतां शदाब गेला. हालींच कॅनडांत जाल्ल्या ग्लोबल T20 सर्तींत शदाबान स्टीफन फ्लेमिंगाचो एसिस्टंट म्हूण एडमंटन रॉयल्स टीमी खातीर काम केलां. You've now decided to concentrate on your coaching career, and we already know you've been involved in the Canada tournament under Stephen Fleming. So, how are you planning to, take it further? See, past 1.5 years, almost 2 years, I have been involved with cricket. I have been playing and also at the same time doing few assignments, coaching assignments with different academies in India and outside India as well. Recently I was in Sri Lanka for 3 weeks and then I was in Canada, but it's a different experience coaching. I have played for so many years and I have shared dressing rooms, rubbed my shoulders with a lot of big names, big players. So whatever experience I have got, I would like to share it with a lot of young Goan players, and I feel that today whatever I am is because of cricket, and definitely Goa Cricket Association has plays a big part in my life for whatever I am today. And tomorrow if they need me or need my services, I'll be always there for them. But yes, I would like to be continue to be associated with cricket, and today whatever I am is because of cricket, and I would like to give it back to the game in whatever possible way I can. Yeah. So 2019 is now coming to an end and a new year beckons. So what is your New Year resolution? I don't have any particular resolution, but since it's the end of the year and today is 27th, it's my lucky number as well. So I just thought it's the best day. It's a good day for us, Friday. So I just thought call it off and start the new year in a fresh note. And whatever is there, I have a few things in pipeline. So working on it, and hopefully let's see what take the things how they come. I don't have any plans, so just waiting for right opportunities. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.